Royal priesthood, come and praise Him. Holy nation, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Canto ca Gesù, canto ca Gesù. In nostro ca Gesù, ma canto ca Gesù, dito ca Gesù, l'anima, ca Gesù. Hallelujah, hallelujah. Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my Lord, Savior, my God. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Osto Ciwo Jesu, या पोपोवी संस्कारान मातेवशी वर्तमान 28 और 20 Gospel of Matthew chapter 28 verse 20 संसार सर्वपर्यान हांव तुमच्या सांगात म्हज्या कोश्टांत म्हज्या दुखांत म्हजे कुशालकायेंत वेगवेगळ्या कोडितांनी सांगातलो जेसू ह्या पोपोवी संस्कारान आहा Altikai मान बाकोन जेसू नमस्कार करूया. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer.
of glory. Hallelujah. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Sogli posti. Psalm 37 verse 4. Sto 3 told you, look at him and be radiant. Taka pojitra ujevila, sokta sorvan sorasata. Revelation chapter 1 verse 8. Prokazny postok Twila Visor Atvivo. Pazienza pazzito. Donianzo donito. Moza tarok, moza sorbonda. Moza doni, moza somito. Moga panatyan. Jesus pojitra ujevila. వాకాన్ని కొనియాడాలి దీనివాసియాగా dengan isa basot ono distinam kadilay isa basot karga kamuiman wakan आमच्या जिविता basot हे पवित्र सभेच्या आमच्या गोळ्याच्या जिविता basot एक भुरगे एक बाळ हे आमचे पवित्र सभेचे येतात ते घेण्यापासून एक तरणाटे ते शिकपा खातीर ताच्या वावरा खातीर ताच्या बरेपणा खातीर तुका दिवस लावपाक आनी एक गौरव हे पवित्र सभेचो आमकां जो राखताय सांबाळटा ह्या पासून तुका आवडटा आमच्या वावराचेर धंद्याचेर आमच्या दर एक समुदायाचो आशिर्वाद हो तुका आवडटा आमची वावड बायल घालपाक गिरोवपाक बोटीर लाग ताचे देण्या पासून तुका दिवस तुका घालता ताचो सॅक्रिफायस ताचो त्याग गोरवेतान पयस ती हात करी पूण दोन दिसा तूं ताका राखताय सांबाळटाय तुका अर्था तुका मोयमा मोच्या देवा अर्गाय भितो Vacina sodans vacantono moja deva garganditolo tati veni kenat risotto Pocita sublitur di patra
되니 깨나 주소서나 देवाची बरेपणां मेजून जायना. We cannot count the blessings of our God. Count them one by one. एक एक बेसांव मेज लेबेला. Countless they are. मेजून जायना ती बेसांव. हर नदी काळजा मोना ता. हांव समोर काडून उडोवंक येवंक ना, पूण ही समोरच सोपून एक पावंक आयला. देवाच्या उतरांतल्यान आयज हो जिवाच्यो संपले उलयतलो. आमचें जिवीत देवाच्या मोगाचेर आनी पेल्याच्या मोगाचेर बांदलेलें आसा. हे सकाळ फुडें देवाच्या मंदिरांत देवाचो मोग कोलावंक आमी आयल्या. देवाच्या मोगाचो अनुभव घेवन हो दीस पेल्याच्याय मोगान जियोवंक ह्या भोवभोगीत संवसारांतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया, आमकां बोड मागुया. ह्या दिसाची एक कोडी जेच्या पांयाक हाडुया. वायसो दीस आमकां जोड एकल्याक आशिर्वादाचो, बेसांवाचो, कोरपेचो, सुरक्षीतपणाचो जावं मोगेपणां जेजू लागीं मागुया. आमचे पवित्र सवेच्या ल्हान बाळांक भुरग्यांक जेजूच्या पांयाचेर दवरुया. जीं भुरगीं जल्मल्यांत, जीं बाळां आवयच्या कुसक्यान नांदुया, तांकां तुज्या हातांत घालता. तुज्या साथा जीव प्राण म्हजो
तुझ्या साधला जीव प्राण वाचला. आमच्या पवित्र सभेत भुरगीं आहात ह्या भुरग्यांचो उगडास करूया. तुमी जेसू एक भुरग्याक तुज्या पांया कडेन हाडटा. थोड्या भुरग्यां लागीं शिकपाक आवड लागता जाता. थोडी भुरगीं बरी गुणीस, थोडी भुरगीं आवय बापायक जायते त्रास कोस दितात, मस्ती करतात. ह्या वेळार दुनिया एक भुरग्याक तुज्या पांया कडेन हाडटा. हे पवित्र सविशा एक तरणाट्याक तुज्या पांया कडेन हाडटा. तांचे गुणीस जिवीत, तांचे गुण शेगूण ह्या तरणाट्याचो वावर फुडार शिकप, तांचे फुडलें शिकप करतात ती ताका जेजूच्या पांया कडेन हाडटा. एक तरणाट्याक ह्या गांवच्या तुज्या आशिर्वादान पळय. चिखलेची पवित्र सुविशा एक गराब्याक तुज्या पांया कडेन हाडटा जेजू. एक गराब्याक कितले प्रश्न आहा. थोडे कडेन गराबे कश्टवतात. बिबटीक आयल्या कोणी कोणाच्या घरांत रीण आहा. कोणाच्या गराब्यान भुरगीं बाळना. कोणाक सिर्वीस ना. आडकोडी दूख कोस्ट कोणी कोणाच्या गराब्यान मागणी ना. हे सगळे गराबे आमचे पवित्र सभेचे ह्या पांया कडेन हाडटा. ह्या म्हज्या बाबड्याचो कोश्टी भाव पंतोर जाता हेच्या पांया कडेन हाडटा.
ह्या गांवची भावना भायर आहात कोण परदेसान कोण घालपाक विरोवपाक आहात पोटीर आहात आमचे भाव आमची भुरगीं तरणाटी कडेन शिकतात भायल्या देशांत परदेसान असल्या भावनांची जिवीत जेजू तुज्या हातान घालता तांकां मेळिल्ले कोस दूख वाटे विटे हुस्के कोंती जेजू तुज्या काळजांत उबारता तुज्या साता जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणे मोजे तुझेच मेले नाशातीना भरोसो तुझ्या हातात जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणे मोजे तुझे मेले नाशातीना भरोसो जेजू तू मोग जीवो उमरो जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुमोर मोडेचो जेजू तू मोग जीवो उमरो जिविताचो तारो तू आत्म्याचो कुमोर मोडेचो ह्या पवित्र सभेची दर एक संस्था जेच्या पांयाक हाडुया तुमचो वेळ ह्या पवित्र सभेच्या वावराक तुमी दितात तुका साबार तेज्यांनी पोवचें ह्या वेळार हे पवित्र सभेचो दर एक समुदाय जेच्या पांयाक हाडटा ह्या वेळार समुदायांची तिनी भावना ह्या गांवांत आमची भावना पिणीत आहात तांकां जेजूच्या पांयाक हाडटा आयज कोणाचो टेस्ट आहा कोणाचो रिपोर्ट येवचो आहा कोणाचें ऑपरेशन जावचें आहा वावरा खातीर कडेन कोणाचें जॉब इंटरव्यू जावची आहा वेगवेगळ्या कडेन आयज जायते भावनांच्या जिवितांत पडचें आहा हें सगळें तुज्या हातांत घालपाचें जेजू तुवें म्हणलां हांवें मागात हांव तुमी घेतले आतां सदांच हांव तुमकां तें गावतलें हे वेळार आमच्या काळजापान असले आवंटे हुस्के कोंती दुखी जेच्या पांया कडेन आमी हाडला
जेसु तुम बुलाई पिक तोर को बावड़े थोड़े पिका चलने लगी अब लोनी मोर्निंग वार्तार बना आमची शिकलेचे पवित्र सभे जायती आपोणी आमकां दितली बागणपणी आपोणी आमकां पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपा जिविताक आपोणी आमकां फावो कर आत्मीक जिवितांत वाडोवन आमचे भितर पवित्र आत्मा आमकां दी सगळीं उबी रावून हे पवित्र आत्म्या हे गायन आमी घातल्या उपरांत जेजू आशिर्वाद आमी घेतल्या हे पवित्र आत्म्या फकत 2 फावटी आमी पादूर पद गायतल्या हे आत्म्या R35 टिपिकल संस्कारीक त्या वर्त्या गायन गावया आनी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जाली Somsarko kalte pola Mantivya sasna sasna Amen Pratuya Deva ekosha pen संस्कारान तुवें आमकां कोस्ता मरना सुगडास करून दवरला तो तुझ्या मास रक्ताच्या पवित्र कोटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामनासनाच्या सोडपणीचो फळ आमकां भोगूंक पावो कर तूं सोची येता रासभर चलयताय सासनाच्या सासना
831, page number 1616. भावना सगळ्यांक तुमकां देवर दिसयो देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमचे मोदें येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या समेल क्रिस्ताची कृपा बापा समोर आनी पवित्र आत्मे शांतीन एकवट तुमचे सवे आसूं. बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. वायचो दीस देवान आमकां फावो केल्ल्या पासत देवाची बरेपणां ह्या दिसान आहा. बरेपणां आमकां मेळूंक आमच्या गोरब्यांचेर, आमच्या वावरदोंत्याचेर, आमच्या समुदायांचेर, आमचे पवित्र सभेचेर मिसाची पेटींतल्यान सैमाचे विनोदीन आनी आमच्या आस्कार्या बाळग फ्रांसीस शावेराचे मसतीन आशीर्वाद मागुया. सोर पवेता तेबाक आनी तुमकां बाबा भणिदो मोसो कोणी हांव सारून सांगता मना चिंतून तोंड सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो अपराध अमसो अपराध अमसो बडो अपराध ह्या पासत मागीर सांग वार मारेक सगळ्या युथांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर भलाकी नदिकरात पूण प्रार्थना मागता. सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. ह्या विसाची ते आसा. टोनी मास्करन्यास ह्या भावाच्या आत्म्याक मागता देवान ताका सोर फाव करूंक मागुया. शविन फेर्नांडीस हो आमचो भाव पिडीत आहा. ताची आयज सर्जरी आहा. ताका 19 हात लाय म्हूण मागुया. आयज आमची मोतलीं जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक कोरस पाळटात. चिखलेचे पवित्र सभेंत येतल्या ल्हान फुल्या बाळांक भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक शाबाय शामाय खातीर मागुया. एक गोरब्याचे पासत मागुया. आमच्या भाव धंद्याचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या पवित्र सभेच्या संस्थांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज कोणाचें ऑपरेशनां कोण टेस्ट आहा तांचे पासत मागुया. कोणाच्या जॉब इंटरव्यू जावचे आहा तांचे पासत मागुया. वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आसात जायतीं आमची भाव भयणां तांचे खातीर मागुया. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां भाटांत दोरयां जायती पीक आमकां मेळूंक मागुया. ह्या चिखलेचे पवित्र सभेन जायतीं आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोडपाच्या जिविताक आपोवणी फावो जावंक मागुया. आमच्या जोणेकल्याचें जिवीत गोराबे पवित्र जावंक मागुया. मरून गेल्ल्यांक सासो विसो आनी जिव्यांक बरी भलायकी मागुया. सासवादाचे मायेची विणीन आनी आमच्या आस्कार्या शावेराचे मजतीन आमकां कितें जाय ते वेळार बाबा कडेन ओगेपणान मागुया. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा देवा, जे सेवकांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दिवन संतोष भरीत कर. मोमिमूत विणोवणी ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासा संतोष भोगूंक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या समयाच्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेवचे सभेन पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता, राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. राजांच्या पयले पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अहाबान सगळ्या इस्रायलांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान परचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 होड्यांचेर पांय दवरून भोंवतलेत? सर्वेस्पर देव जाल्यार ताचो पाटलाव करात, बाळ जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पर्जेन एक उतर पर्यंत भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसां, बाळाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतले एकल्याक तांकां विचून काडून दी. ताका मारून जळवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसरे बैलाक वेचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांनी म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बाळाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यंत बाळाचें नांव उचारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाळा, आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. दनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून, तरी व्हडल्यान उलो मारात, तो एक देव. ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनी कितेंय घडलां जायत, वो तो पयनांक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे संवये प्रमाणे रगत येसर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दनपार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यंत ते आड्डून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना. कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचें कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे परजेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगळो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी तांणी सारकी केली, जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जॅकोबाच्या पुतांच्या कुळांच्या अंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवांक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांची 2 मापां घालूंक जातात तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोडो मांडलो आनी एका पाड्याक वेचून काडलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळवाचेर तें ओतात. तांणी तशें केलें. तांणी म्हणलें, आनीक 1 पावट करात. आनीक 1 पावट तांणी केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे पावट करात. आनी तांणी 3रे पावट तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवती व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे भेटवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा,
अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आयज गमून येवूं दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांचीं काळजां जिखून घेतात तो तूंच म्हूण ही परजां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत होम उलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन परजा आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. ताणीं म्हणलें, सर्वेस्पर एकलोच देव, सर्वेस्पर एकलोच देव. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. परतून म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. तांचो देव खूब खूब जाल्यात, तांच्या फाटल्यान ते धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटोवण्यो करूं कदींच ना. म्हज्या ओंठांनी तांची नांवां घेवं कदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलां. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजवेक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरण येतां. उद्गार. तुजे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. जितून आपल्या शिसांक म्हणलें, समोर तो प्रवादीन शिकोवन काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव काडून उडोवंक न्हय पूण शार्ती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, सोर्ग आनी संवसार सोरोपर्यान घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय समूर्त वेळें एक अक्षर वा तिकली लेगून ना जावचें ना. म्हणटच जो कोण आज्ञा भितरली एक सुपुली आज्ञा लेगून मोडीत आनी अशें करूंक दुसऱ्यांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यान सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत ताका स्वर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. एलिजा प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत शिकोवन दिता. एका सेवाचेर विस्वास दवरता
तो मनीस हारना, तो मनीस चोयतीवंत जाता. ह्या जिविताची वाटेर आसा तेन्ना आमी बाबण जायते त्रास कोस्ट आमकां मेवता. आनी त्या खातीर साम 121 स्तोत्र 121 अशें म्हणटा. म्हजो आदार जाणें सोर्ग आनी संवसार रचला त्या देवाचेर. आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान देवाचेर तीर बाबाळ धरूंक, जिते त्रासांक कोश्टांक फुडो करूंक आमकां एलिशा उलो मारता. शुभ वर्तमानांत बाबडो समूर्त कायदे. ह्या संवसारांत जायतीं बाबडां आहात आयज कायद्याचे गुलाम जाल्ले आहात. मनीसपण ताका नाका कायदे. पण आयज देवाच्या उतरांतल्यान जेजू म्हणटा, जो कोण मनीसपणान जियेता तो सगळे कायदे पाळटा. जो मनीस दया दाखयता तो सगळे कायदे पाळून सासणाचें जिवीत चडोवंक शकता. आज देवान दिल्या दिसा मनीसपणान जिवया, देवाचेर पातयेवन पायचो दीस जिवंक ह्या मिसाचे भेटेन तोच देव आमकां बोड गोठाय दिवं. Beethoven Gilgir, C33, page number 42. C33. Slavosprosram Kali Vastam. म्हज्या भावंडो ह्या आमचें बलिदान सत्वेदा देवापाक मानता असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान पयलीं आमच्या लाखे सर्वेस्परा जे पोरचीची प्रार्थना आनी बलिदानां मानून घे म्हूण मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी तुज्या पुताचे आवयचे विणवणेन कसलोच आमचो उलो जाप फिरयत उरोना जावं आनी खंयचेच आमचें मागणें निर्फळ जायना जावं क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमची काळसां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास दिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेदरा आनी सासणांच्या देवा सोर काळें सोरताय आमकां दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सांसवादाराचे मायेक मान दिता. निती आंकवारीक आमी मान करतना एका तड्यान आमकां वाखणटा. तुका भोवन दिता चिकीर्ती परकोडटा. आपल्या आंकवारपणाचे ओळखीक सांबाळ पवित्रात्मे कुरपेन जे सावळेन तुज्या एकल्या सोनीत पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश ह्या संवसाराक मागयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे उद्देशीन देवदूत तुजी महिमा वाखणटात. बोळबोवन तुका नमस्कार करतात. शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी सर्गींच्यो पदव्यो आनी भोक्तिवंत सेराफीम संतोशान सांगाती आराधन करतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन कालतिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार सर्वेस्पो देव स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या विभवान ओसाना उंचर्गी सर्वेस्पराचे नांवें येता सभागी ओसाना उंचर्गी.
सर्वेस्वरा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर देखून देवा परी ह्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमी सुमे क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें निवडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्याची सांग दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पडीं चणतोस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्याची सांग दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतली पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक वराची हें रोगोत पातकांचें बोक्साळें मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें मोच्या कुडसाक करात. बाबार्थ सगूट संवसाराच्या सर्वंतरा तुझ्या उत्साहाने प्रौढपणावरवी वेळाची सोडवणूक केली आमची कापणूक कर. देखून सर्वेस्वरा समेजेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविता सोडो आनी सोडूंची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडे रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खी पिद्मेचेर विस्तावलेचे पवित्र सुवेचो कुडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा, ते सिमियांव आदारी गोवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बोरमाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो कुडास कर आनी जे काकुतीन ओतल्या समेस्तांक जे मोकमाळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाची भेटीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाची वार्षिक वरस पाळटात. ह्या चिखलेचे पवित्र सभेंची येतल्या ल्हान सुकल्या बाळांची भुरग्यांची तरणाट्यांची पिडेस्तांची शाबाय शामाची वाडा खातीर परदेसान घालपाक विरोवपाक बोटी राहात. गोंया भायर आहात ज्या कडेन भुरगे बाळना, ज्या कडेन बेबदीकाय आहा, ज्या घरांत रीण आहा, काजाच्यान प्रश्न सवाद येस ना, नवें घर बांदतात. गेल्या वर्सा काज जाल्यार त्या वर्सा काज जावचें आहा. आमच्या वावराचेर जो आशिर्वाद मागता दुनिया ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटां दर्यांत जायती पीक आमकां दी. ह्या गांवचे एक गोरब्याचेर आशिर्वाद मागता. ह्या फिरगोचे संस्थांचेर आशिर्वाद घाल. हे पवित्र सभेन जायती आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोडपा जिविताक आपोवणी फावो कर. प्रवास करतल्यांक आनी आमकां राख आनी सांबाळ आम दया करून मागता. भाग्यवंत मारी आंकवार बाई देवाची माई सांगाती भाग्यवंत सेती सपोती भाग्यवंत दौरमता आनी सोर काळून कमावल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर भाग्यवंत सेवास पाद्र पियो माली भाग्यवंत मिगेल काब्रियर राफायल बाळकाजून तेरेस मातेरेसा भाग्यवंत आंतर भाग्यवंत अल्फोन्सा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी भाग्यवंत इस्तेव म्हजो आस्कारी भाग्यवंत कार्लो आकुती भाग्यवंत फ्रासाती भाग्यवंत जॉन मारी बियानी आनी सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासना जिवितांत आमकां वांटो दी. आतां हें सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहीम मागावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आतां सांगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व बेदार बापाक सोर्मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक.
भावनो मिसाचे बेडीन आमी वांटो घेतला आनी वांटो घेता हांव तेन्ना देवाचेच पुताचें कुणा रोगोत शेवल्या उपरांत आमकां बोड जाता आमचें जिवीत मनीसपणान जियोंक तर हें मागणें म्हणटा आसतना कायद्या पाडलें असलें मनीसपण ओळखून घेवंक आनी मनीसपणान जियोंक जें शिकल्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र आसा जें रायज यो तुवें कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणें नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोगरे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वराज क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाश्टान ओतरतल्यांक आमकां जुदार काकोदीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकातांतली वाटाय स्वामी क्रिस्तार तरुणतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत मुगयता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वाडदीस घाल आनी जे कशे पर्यंत तुका शांती आनी तूं सिकाय पोटान सांबाळ जो जियेताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनागन स्वाम्याची शांती सांकाल तुमचे सोबे आसूं आसनाची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती आमकां शोधना सासनाचें जिवीत स्वामी क्रिस्ता आमचे देवाच्या पुता बापाचे कशे परमे सोकरांच्या मोरणारी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुजे पवित्र आनी कृत सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार आसाच्यो आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी आनी सोशिल्लो वेगळो सुरूंक केन्नाच निर्मू नाका. म्हजें मांस कोरें काण आनी म्हजें रगत कोरें पिवण जो कोण म्हाका खाता तो सासनांक जियेता बाबडटनाची आमी शेवता हांव त्या सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका भोवना पूण एक उतर तुवें आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी दिली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान करूं लागचें पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कर तूं बऱ्या चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका दी वेगळो सोडून करून दिवं नाका वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका पडय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सृश्टियो तूं म्हाका पळय भोगना संगती तुका पावचे विरावया प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्गीचे संस्कार घेतलेले आमी जिका कोती कुलो मारता अशें बागेवंत आंकवार मनीस संतोसान उगडास करतली ते सांकवारीची देख घेवन सोडणीच्या गुटाची पुर्ती सेवकां जावंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो सर्व वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमचे पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून याचे क्रिस्ता शांती मोगान धाडटा शाश्वत आदाराचे माये पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास एका तुजे माये चुरचुरे कर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचालेली आश्रय आनी बोरवांच्या पातक्यांच्या जातर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांचो पाव म्हाका मोगापाचो जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जयता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका जो सासनाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास चेताय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांची कोटा जायती पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मसतीन हांव सयत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मसत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पात येवन पूण भियेता पातकाचे ताळणीन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी वाडीत म्हूण मसत म्हूण तूं व्हरता उपकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केतना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ही माई आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराची माई नेहमी नाका हांवें सांडूंक मोच्या देवाक आमीन शाश्वत आदाराची माई मान मरी कृपेन बोले सर्वेस चिताय सा उसरामदी तू सद्यो आनी स्तोत सॉप पुच्छेसो बागेंती मरी देवाची माई आपल्या खातीर विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन शाश्वत आदाराची माई नमान मरी कृपेन बोले सर्वेस चिताय सा उसरामदी तू सद्यो आनी स्तोत सॉप पुच्छेसो बागेंती मरी देवाची माई आपल्या खातीर विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन शाश्वत आदाराची माई नमान मरी कृपेन बोले सर्वेस चिताय सा उसरामदी तू सद्यो आनी स्तोत सॉप पुच्छेसो बागेंती मरी देवाची माई आपल्या खातीर विनोती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन बागेंती मरी आदार दी हो दुश्टाक सांपडल्यांक मोसत कोरोस्कोत काळजाच्या माग पडचे पासत जा शरातीन देवाच्या मळयारांची विनोद कर सगळ्या देवाक भेटलेल्या अस्तऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्याक जे मागतात
जो सासनाचो आलाशिरो तुगेले आमचो आश्रय सायबिणी आल्या दिनात गरजाक आनी दुखी कोडीनी प्रार्थुया येसुमय क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारेक आमची माय करून संस्थायर आमकां आदार दिवं जेवा चित्राक उपकाराक आमी मान दिता आनी मागतांचे लागीं आमकां फावो जावन समायपणाचो आलाशिरो भोवंक पावूंक सदां काल फोडचे सरवणीचो तूं जियेताय जो जियेताय रजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आनी सोड आनी संस्कार दिवस सोमया म्हजी मागणी आयक म्हजें दोन तुजें शिंपण सोमया आसूं तुमचे सवय आनी तुमच्या आत्म्यास प्रार्थना तुका सोमया देवा ह्या जत्साकरांक फावो कोर्स डांस बगूंक कुडीची पोलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवोन आदारान बागेवन सुद्दां सांकवार मरेशा ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी बगूंक पावूंक सास्तांय दादोसपण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सोम्या क्रिस्त तुमच्या मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वय तुमचे आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता राजवत चलयता सासनाय सासनांक आनी शाश्वत आदाराची मायेची मागण्या वरवीं सर्व वेदांत देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल आस्तोगूं शाश्वत आदाराची माई आमचे पासत विनोदी करूं शेवटाक गीत गोंया E56 पेज नंबर 227 E56